दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान मंगळारा पवित्र रमजान म्हयन्याचे फाटभुंयेर सुन्नी गुलिस्तान मस्जिद सुरू करपा संबंधी पुलीस प्रशासन आनी मस्जिद समितीच्या वांगड्या बरोबर संयुक्त बसका घेतली। हे बसकेत कुडतरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हजर आशिल्लो। सुन्नी गुलिस्तान मस्जिद सुरू करपा विशीं निमाणो निर्णय बुधवारा 11 फेब्रुवारीक जातलो अशी माहिती मुखार आयल्या। अली खानजादे खून प्रकरणा संदर्भात मस्जिद तात्पुरती बंद दवरिल्ली। पळयात। फुल फ्लॅज आम्ही मस्जिद ओपन करता म्हणून रिक्वेस्ट करून आयिल्ले। सो तेंच्यांनी कितें म्हटलां, आतां सद्याक फुल फ्लॅज ओपन केलें जाल्यार कोण येतले आनी कोण अनवळखी सुद्दां येयल्यार वी कांट डिस्टिंग लायक कळपाक ना न्हू कोण कितें घेवन आयला आनी कोण अनवळखी कोण तुमच्या वाड्या वयलो। सो तेंच्यांनी कितें केलां, लायक एक पर्टिक्युलर प्लेस तुमी एक मेकआउट करा, अमके लोक येतले तुमगेले मस्जिद दाखोवन ते तुमगेली लिस्ट हाडून दिया आनी ते लिस्टा प्रमाणे आमी चालू करता। पण आज फाल्याच्यान चालू जातले काय कितें केलां आतां? फाल्यां मॉर्निंग परत आमी डिस्कशन फाल्यां मॉर्निंग आनी एक मिटींग आपयता म्हणून सांगला तेंच्यांनी आनी कोण लोकां लागून लेट द कलेक्टर टेक द मिटींग टुमोरो शी वील डिसायड। तुम्हीच घेतले परत काय कोण ना घेतले? ते डिसायड करतले, कोण करतले डिसायड? पुलीस आसा कलेक्टर आसा ते डिसायड करतले की कोणाक हातीन दिवपाची कशी चलोवपाची कशी रेस्ट्रिक्शन कितें आसतले ते सगळे तेंच्यांनी सांगता म्हणून। तुमची मागणी किती आली त्यांच्याकडे? आमकां बेगीनच्या बेगीन मस्जिद चालू करपाक जाय। रमजान चालू जावपा म्हणून आमी कायले कितें बेगीनचे बेगीन चालू करपाची मस्जिद। आमची मागणी इतलीच आशिल्ली मस्जिद चालू करपाची। आपूण हांव कितें म्हणटा, लायक सगळ्यांक कितें जाय, फक्त जे कोणी ते केला पळय एक्यूज तांकां येवपाक नाका। बाकी सगळे आमच्या गांवांत आमी एक जाल्ले आहा, तेंचे 4 लोकां लागून ती झगडी जाताली। सो तांकां आमी इन्फॉर्म केलें की वी ऑल पीपल हॅव टुगेदर आनी आमकां आनी काय करपाचें ना, आमी सुद्दां रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक रेडी आहा गांवचे लोक की परत अशें कांय जावपाचें ना। सो तेंच्यांनी परत फाल्यां आपयलां। Tomorrow. Then we will take the proposal to the Chief Minister and to the government and take for a final call. Here the committee doesn't arise. We are not going to argue on the committee. We don't want any committee right now. Let the committee procedure follow. Both the committees have expired. The society registration of both the committees have expired. At हमके एक chance है बरे सरकुरपा. We can set an example. And they have also understood it. I am speaking in front of them only. I am not speaking at the back of it.